द्वारकानाथ भवनातुल्याना दिग्विजयोत्सवाच्या लाईव्ह टेलिकास्ट पळयतवरचे आमगेल्या सर्व वीक्षकांक नमस्कारो. आज आमगेलोटू रामनाथीतुल्याना वेदमूर्ती प्रकाश भट मामा आणि सिद्धापूरच्या लक्ष्मी व्यंकटेश देवस्थानातुल्याना वेदमूर्ती विद्याधर भट मामा ह्या दिग्विजयोत्सव कार्यक्रमाक आयिल्ल आसाची. ह्या चातुर्मास तशी ह्या दिग्विजयोत्सवाबद्दल तुमगेले एक अभिप्राय आमगेल्या वीक्षकांक तुम्ही सांगता म्हणून हांव तुमगेले विनंती करता. नमस्कारो. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः. एक चातुर्मास व्रतादि कार्यक्रम म्हणणारे देवालय एकंदर आषाढ शुद्ध दशमी आरंभित कार्तिक शुद्ध दशमीपर्यंत 4 महिन्यांतो देवा प्रित्यर्थ जावचे सले व्रताचरण कार्यक्रम. आषाढ शुद्ध दशमी दिवसाक संप्रोक्षण विधी कोरगेनो देवाक चातुर्मास व्रताकत्रिती स्थापनादि करताची. तशीच कार्तिक शुद्ध दशमी दिवसाक चातुर्मास व्रतादि कार्यक्रम परिपूर्णता जावन श्री उत्थान एकादशी दिवसाक देवालय अजागरण जावन तशी द्वादशी तुळसी पूजे दिवसाक त्या प्रमाणे ते देवाक प्रित्यर्थ तुळसी ते प्रमाणे तुळसी विवाह कार्य करत अशी म्हणून एक व्रताचरण कार्यक्रम जाल्यार देवाक चातुर्मासादि व्रत 4 महिने जाल्यार स्वामी महाराजाक चातुर्मास व्रता कार्यक्रम 4 पक्षाचे म्हळ्यार 2 महिन्याचे कार्यक्रम जाता. त्या प्रमाणे काही स्वामी आषाढ शुद्ध पौर्णिमा आरंभित भाद्रपद शुद्ध पौर्णिमा तिथीपर्यंत करताची. तशीच ते नंतर अष्टमीपर्यंत कशी तिथी तांकां स्वाम्याक अनुकूल जाता त्या प्रमाणे चातुर्मास व्रत आरंभ घडोवन न्हू भाद्रपद शुद्ध पौर्णिमे दिवसाक चातुर्मास व्रतादि सांगता घडयतात. ह्या चातुर्मास व्रतादि कार्यक्रम नंतर हांतूं 4 व्रताचे आचरण येता. एक दुधाचे व्रताचे कार्यक्रम शाकव्रत, तशीच दधी व्रत आणि ते फळव्रत अशी 4 क्षीर तशीच द्विदळ धान्य अशी 4 व्रताचे कार्यक्रम जाता. तेन्ना जो एक पक्षांत म्हयन्यान तो त्यांनी दुधाचे व्रत आशिल्ल्या दिवसाक ते म्हयन्यान तो दुधाचे कसनय वस्तू त्याग करका पडटा. तशी दधी व्रत आसतना दधीचे वस्तू त्याग करका. तशीच धान्याचे आसतना धान्याचे तशी फळाचे आसतना फळां अशी 4 व्रता दिवसाक 4 त्यांनी फळा वस्तू त्याग करून घेवन व्रत करका. त्या प्रमाणे ताजे नियम पालन करून यथाय रूपार करून सांगता घडून जाल्यार ते स्वामी म्हणणे खंयचेच एक ग्रहस्थाश्रम जिवनांत तो खंयचे एक मनुष्य जिवनांत कोणाक अनुकूल जाता त्या प्रमाणे त्यांनी व्रताचरण घडयताची. काही लोक प्रदक्षिण नमस्कार समर्पण घडयताची, काही लोक सहस्रनाम पाठ इत्यादी कार्यक्रम करतात. तसे दिग्विजय म्हणारे ते जो स्वामी व्रताचरण जाल्ले त्या सांगता जेवचे सगळे दिग्विजय कार्यक्रम जाता ते प्रत्येक जो गांवच्यान आपणेले भक्ती म्हळ्यार आपणेले गांवच्या रुपार भक्ती स्वाम्याक समर्पण करचे खातीर ते सांगता दिवसाक तांच्या चित्रोत्सवाचे कांयतरीची घेवन देवा सन्निधानां स्वाम्याक समर्पण घडोवचें जालें एक सादर उत्सवादीक कार्यक्रम तातूंत घडोवन जावन हे वेळार स्वाम्यान श्रीराम नामाचे 550 वर्सांचे परिपूर्णता जाता म्हणून मठाचे ते 550 कोटीचे व्रताचरण मी दवरिल्लें आसा. हे सुद्धा गेल्ले रामनवमी 17 एप्रिलाक आरंभ जाल्लो आसा. तेन्ना 160-161 दिवसाचे आज 61 दिवसाचे आरंभ जाता आसा. त्या पर्यंत देवा सगळे जो अन्य लोक शाखा मठ की आमगेले जो सर्वान प्रतिसाद दिवंक घेवन स्वाम्यान कशी एक निर्धार केला म्हळ्यार 18 ऑक्टोबर 2025 550 कोटी जावून संकल्प केला त्या परिपूर्णता जावचे जाल्यार वाटेर आमी पाविल्लो आसाची हो संतोषा विशय. कसनय उरो स्वाम्यान जो रुपार आज्ञा रुपारी शिष्यवर्गाक मार्गदर्शन दिता आसाची त्या सर्व गौड सारस समाज आमगे लोक पालन करून घेवन देवाल अनुग्रह की स्वाम्या अनुग्रहाक पात्र जाताची हे संतोषा विशय आपण हांव म्हाका 2 उत्तर मोकळी करता. ब्रह्मांता गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीहपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्वांक नमस्कार. हे क्रोधीनाम संवत्सराचे चातुर्मास व्रत परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यानं बेंगळूर गांवचे महाजनांक आम्हाला समस्त एक समाज बांधवांक एक अनुभव जल बदल एक भारी संतोष येता. बेंगळूर गांवांत इतलो पुरा एक व्यवस्था करचे म्हळ्यार एक साधनच बेंगळूर गांवांत तो आमी येवचें एक व्हड साधन तांतू हांगचे एक समाज बांधवांना हांगच्या कमिटीच्या इतलो पुरा व्यवस्था खंयच एक उणापण जेन्ना साई लोकांक सर्वांक परमपूज्य स्वाम्याला तांणी एक प्रसाद आनी ते तांणी एक व्यवस्था भोजना व्यवस्था आनी सर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमाक इतले चंदा हे पळोवचें आमकां एक खंयचेय जन्म आमी पुण्य
आमकां मस्त जन्माय पुण्य आशिल्लें देखून की आमी असले एक गौडसार ब्राह्मण समाजाचे एक हंतू जन्म आयिल्ले निमित्त आज सार्थक जाता कसले की म्हणजे इतलो पुरा जनाला उत्साह पळोवन चोले रे सांज चेडूं वचून होड्डा पर्यंत उत्साह आमगेले स्वाम्या बेळका स्वाम्याले प्रसाद घेवका दिग्वय भागवयसुका हें पुरा पळयतना आमकां खरें दिसता आमगे घर तर उठला का आपूण हाडका म्हण दिसता आसा तांकां पुरा चुकल्या अशी एक भावना आसा कसले तितलें एक आकर्शण आमगेल्या मठाक आसा आमगेले एक मठ आज कशी एक उन्नत स्थानार पावतास की म्हळ्यार ते आमी सांगचे ओट्टू लोकांक आमकां हें ओट्टू लोकांक पळोवचें एक भाग्य हें इतल्या जनान हांगा घेवंक न्हू त्या एक उत्साहान स्वाम्यालें दर्शन घेवचें स्वाम्यालें सेवा करचें पळयलें रे आमकां आनी परत 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 आमगेल्या हेची कम्युनिटीन जन्मा येवका असल स्वाम्यालें तूं आमी शिष्यत्व घेवका तांगेले पांयमळा सेवा करका अशें चार आमगेले भोंडा लोट्टो एक जीवन करका अशी एक भावना येता तसले एक आमगेले उच्च गॉड सपोर्टेड ब्राह्मण्स म्हणटात GSB म्हणटात तशी ते एक समाजान थंय जन्म आयिल्ले आमकां एक सार्थक भावना मनान भावना उकून येता तशी आज तुमगेल्या ताका एक संतोष व्यक्त करचे म्हळ्यार हें चातुर्मास कालावधीन तूं देवाले गुरूल सेवा करका आनी भगवत नाम स्मरण करका देवाल चिंतन करका 4 म्हयने एकू कडेन उरगेन संन्यासीन कशी एक व्रत करता की तशी आमी वरके थोडें व्रत आचरण करका आमगेले कसन साध्य आसा तितले तरी आमी व्रत म्हळ्यार देवाल नामस्मरण देव एक चातुर्मास व्रत करताल्यांक आमी एक प्रोत्साह दिवचें तांकां तांगेले आमी सेवा करचे भगवंतान दासार दासर दास नागबेकू म्हण सांगता की तशी आमी खंयच्या रुपान आमी सेवा करीत की तशी असले एक चातुर्मास कालावधीन तो देवाले गुरूले सेवा करूंक न्हू एक भगवंताले एक प्रिती पात्र आमी घेवका देवाक तर आमी प्रीत केलो म्हणजे देव आम खंडीत खंयच्या काल सोडले नाका तशी परमपूज्य स्वाम्याले चरणारून आमी केन्नाय सेवा केल्यार आमकां खंयच्याय वेळाचेर कालचे प्रवचनान तुमी आयकले उरचें पुरो प्रति दिवसाकच आमी देवा नामस्मरण केलें आमकां अंत्यकाले विशेश येता तो अंत्यकालार आमकां विशेष रुपान अनुग्रह करता अशें म्हणून ते आमकां संकट आयिल्लें तेन्ना देवाल उडगास केलो म्हणजे कसलें प्रयोजन ना प्रति दिवस आमी देवाल नामस्मरण करता गुरूल एक ध्यान करता गुरूल सेवा करता समाजा सेवा करता हें पुराय केलें म्हणजे एक चातुर्मास व्रताचे एक किंचित आमकां एक सेवा करचें भाग्य आमकां मेळ्ळें अशें म्हणून एक दिसता तशी जी दिग्विजय उत्सव म्हळ्यार वर्गची 4 म्हयने व्रतस्थ जावन आशिल्ल्या स्वाम्यान एक एकू हंतू एक चौकटान उरताची ते आज गांवार भोंगे न्हू गांवाक बरी सुभिक्ष प्राप्त जावपाक गांवाक एक स्वाम्याल दृश्टी पड म्हण दिली री त्या गांवांत आशिल्ले सर्व अरिश्ट दूर जाता हेची एक दिग्विजयाची एक सायंटिफीक रिजन म्हणून म्हाका दिसचें म्हणजे स्वाम्यान दिग्विजय वतना 4 आमगेले समाजाचेकूच न्ही इतरय गांवचो लोक प्रत्येक लोक तांकां पळयता तांकां पांय पडटा आशिर्वाद घेताची ते स्वाम्याले एक कृपादृश्ट तांचेर पडो म्हणले एक उद्देशाचो हो एक दिग्विजय उत्सव ते दिग्विजय उत्सवाक आमी सर्वान मेळून उत्साहान आचरण करता आमी खंय वचून उत्साह दाखोवचे किंता आमगेले वेदिकेर आमगेले देवा येत्राक आमगेले समाजा येत्राक आमगेले लोट्टो उडगेन आमी एक उत्साह व्यक्त केले म्हणून जाल्यार आमगेले समाज एकत्र जावन उरता आमी समाज म्हळ्यार उट्टो लोक मेळून भाव भयणी अशी एक सद्भावनेन आमगेले एक समाज उरता अशें म्हणून एक मनान तुजे विचार तुमगेले तर सांगताची तशी जे आयिल्ले हें हांगा बेंगळूर गांवच्यांक विशेष हांव धन्यवाद सांगता इतलो पुरा वेवस्था भारी चंद केले अशीची त्या परमपूज्य स्वाम्याल आशिर्वाद देवाल अनुग्रह सर्वांकय उरो आनी हांगा एक 2 उतर उलोवचें अवकाश दिल्ले हें महाजनांक हें एक चॅनलाचे सर्व सदस्यांक तशी आमगे समस्त गवड सारचो ब्राह्मण समाज समस्त ब्रह्मवृंदांक सर्वांक धन्यवाद सांगता तशीच रामनाम अभियान एकैकम अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम म्हणून सांगलें रामनाम जप आमकां स्वाम्यान उपदेश केला थोडे लोक लेखले जे स्वाम्याल संकल्प न्हय स्वाम्यान आमकां आदेश केला हें एक आदेश आमी परिपालन करचें प्रत्येक लोकांक कर्तव्य हांव तुम सर्वाले विनंती करता हे रामनाम जपा विशयान तो अगदी गौरवान प्रितीन तुमी जप करा खंय 7 दिसा न चुकता तुमी जप केलो म्हणजे एकैकम अक्षरम एक बंद रामनाम स्मरण केलं म्हणजे महापातक नाशन म्हणून एक रामरक्षा स्तोत्रान सांगिल्लें आसा तशी हे रामनाम जपा विशयान तो कसलेय तुमी एक अपहास करनासतना गौरवान प्रितीन ते रामनाम ध्यान केलं म्हणजे त्या परमात्मा संतोष येता स्वाम्याक वरीक संतोष येता हेची आमी स्वाम्याक जेवो गुरूक जेवो देवाक दिवचे एक विशेष गौरव हो अशें म्हणून सांगताची सर्वांक धन्यवाद सांगता राम राम